आणि जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनात आता कॅन्डिडेट बी खंय खंय चर्चे येतात तेन्ना म्हाका म्हगेली दावेदारी हांव कित्या लागून मुखार सरला आनी कित्या लागून हांव तिकीट मागता BJPची हें एक थोडेशें प्रेसा मुखार दवरपाक आनी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हे लोकां मुखार वचपाक सुरवाते साकून थोडेशे एक 5 मिनटां थोडोसो इतिहास घेता की जवळ जवळ 2000 वर्सां साकून मुगेलो बापूय केशव प्रभू गांवकर ह्या मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा खाली भारतीय जनता पार्टीक आमी काम केलें की ताची ती काम करपाची पद्दत आनी त्या टायमार कशें वातावरण निर्मिती आशिल्ली म्हणून आनी ताची पावलां फाटल्यान हांव मुखार सरलो आनी 2002 साकून प्रत्यक्ष राजकारणांत जेन्ना आतां आमचो स्थानीक जो आमदार आसा रमेश तवडकर ताका 2002 जेन्ना तिकीट दिली त्या तिकेटीक ताका स्वता आमी पयलीं लोलयां ह्या सायडीच्यान आमी घेवन भोंवल्यात आनी मोजके लोक ताचे बरोबर भोंवताले मोजकेच तातूंत भितर हांव एक आशिल्लो सतीश पेंगीणकर एक आशिल्लो तिळवे आशिल्लो अशें करून कांय मोजके लोक भोंवताले आनी आमी तातूंतल्यान ती BJP म्हूण आमी मुखार सरले आनी मुखार सरता आसतना 2007 हांव BJPचो पंच म्हूण निवडून आयलो म्हजे बरोबर महेश नायक निवडून आयलो सतीश पेंगीणकर आयलो आनी आमी त्यो पंचायत्यो बरी करून सांबाळून दवरल्यो 12 परतून म्हगे लेडीज सीट रिजर्व जाल्ल्यान आवय म्हगे निवडून हाडली परतून 17 हांव आयलो परतून 22 म्हगे बायल आयली अशी 4 टर्म सातोशकारान आमकां मॅन्डेट दिले ते म्हाका सातोशकाराचे गर्व आसा कित्याक आमची सातोशार 6 ते 7 तरेच्यो हिंदू क्रिस्तांव जाती आसात आनी आमचो समाज कमी तरी आसतना त्या लोकांनी 4दां आमचेर विश्वास दवरलो म्हळ्यार खंय तरीच म्हाका सातोशा लोकमत आसा हें म्हाका तातूंतल्यान जाणवलें आनी आतां जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शना निमित्यान जेन्ना वर्सभर पयलीं तयारी चालू जाली तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हगे कांय समर्थनान म्हाका सांगलें की तूं कित्याक मुखार सरना तुवें 3-4 टर्म तूं पंचायतीक जिखली आहा तेन्ना तूं एक पावल मुखार सर आनी पळय कशें जाता तें पूण त्या लागून हांव पयलीं आमगे आमदाराक सांगलें की अशें अशें आसा आमदार बरें आहा पळय तुजें वातावरण कशें आसा तें पळय भोंवन पळय पूण हो 1 वर्स जालें हांव सादारण म्हगे जे समर्थक आसात आनी म्हगे जे पयलीं लोलयां खोतिगांव गांवकार सगळ्यांक मेळ्ळो आनी लोकांचें समर्थन म्हाका मेळत गेलें म्हणजे लोकांचें समर्थन मेळत वतकीर म्हाका दिसलें की BJPची आतां एक लिस्ट डिक्लेअर जाल्ली आसा तेन्ना आमदार किंवा पार्टी हे म्हगे नांवाचे विचार करतले अशें हांव समजून हांव म्हजें काम चालू दवरलें पूण म्हाका 2-3 कडेन म्हाका डिस्कशनां आपयलें आमदारान आपयलें पार्टीन आपयलें तातूंतल्यान म्हाका अजून कितें तें सारकें कन्फ्युजन कळना पूण ह्या दिसा पेपरांनी जी वेगवेगळी तरेन नांवां येवपाक लागल्यात आनी वेगवेगळी ती नांवाची चर्चा जाता पार्टी खातीर तेन्ना मन खंय तरी म्हाका दुखलें की आमी पार्टी खातीर 20-25 वर्सां 22 वर्सां काम करून जर पार्टी मनशां जर पार्टी विचार करना आमदार विचार करना जाल्यार आमी फक्त पार्टी खातीर काम करत रावपाचें आनी विचार तिसऱ्या मनशां जावपाचो तिकेटीर हें खंय तरी म्हाका खटकलें म्हगे कार्यकर्त्या कडेन हांव उलयलो म्हगे समर्थक जे लोक आहा तांचे कडेन हांव उलयलो आनी सगळ्यांनी म्हाका सांगलें जर पार्टी तिकीट तुका मेळना जाल्यार तूं फाटीं रावं नाका तूं अपक्ष म्हण कॅन्डिडेट तूं उबो राव फॉर्म भर आमी तुजे बरोबर आसा